स्तुतीची गायन आमी गावुया. जेरुजाल्याक या ए 16 पान 8 ए 16 पेज 8. Paular Baumar वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्याक या. Paular Baumar वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्याक या. जेरुजालेच्या देवा बसीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्याक या. पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्याक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाड भाव भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो बागीवन जुआंव बावतिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परब तुमकां आवडटा. अस्तोऱ्यांक जल्मल्ल्या मदें जुआंव बावतिस्ता येदो कोणूच जल्मूंक ना अशें जेजू जुआंवा विशीं उद्गारता. एका केरीत वावरा खातीर देव ताका आपले आवयच्या कुसव्यान संस्कारता, पवित्र करता. मनशाचे नोदरे मुखार जाकारियास आनी एलिझाबेथ जाणटी आसली. एलिझाबेथीक वाचती म्हणटाले, देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. आज आख्खी पवित्र सभा संतोसता आनी बागीवन जुआंव बावतिस्ताच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिता. आपल्या पुताची वाट तयार करूंक, सोडवणाराचो मारोग तयार करूंक ताका पाठयल्लो. तुमी म्हजे गोवाय म्हूण ओळखून घेवन आमकां दिल्लो वावर फुडें व्हरूंक, ताचे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आदार मागुया. भयणी बाबांनो, आमच्या घरांनी रावन हे मिसा भेटींत आमी वांटो घेतना आज इदोबाचीक परब, जुआंव बावतिस्ताची जल्माची परब पवित्र सभा समरंभता. खुशाल जावया. आनी जे भाशेन बागीवन जुआंव बावतिस्ताक एका करीत वावरा खातीर रोचलो आनी पाठयलो, तेच भाशेन आमकां एकल्याक देवान रोचल्यांत आनी एका किरीत वावरा खातीर पाठयल्यान म्हूण ओळखून घेवन देवान आमकां दिल्लो वावर उमेदीन करूंक, आमचे गूण ताचे मोहिमेक आमी वापरूंक, जुआंव बावतिस्ता भाशेन आमी बरी खोबरेचे गोवाय जावंक आमकां हे मिसांत आदार मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ दिल्ले पासत, लग्नाचो वर्शीक दीस करतले पासत आनी आमची भाव भयणां मरून गेल्यान तांचे पासत मागुया. भोव करून ही पिडा जावन आमच्या भारतांत कितलोच लोक मेला. 4-4.5 लाख अदीक लोकांक ही पिडा जाल्ली आसा. तांचे खातीर हे मिसांत देवाची काकूत तांकां आनी आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kahutko, somia kahutko, Krista kahutko, Krista kahutko. Somia kahutko, somia kahutko. Moima deva usogis, Anishati Tajaisa Sansari Sarvespora Deva Sargicharaya Sarvodveda Deva Baba Deva Baba Ami Tuga Namaskar Kurta Ami Tuga Dilvasta Tuja Tur Oimova Vasor Ami Tuga Vakanta Somia Jesus Christa Baba Cha Elias Puta Somia Deva 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 Sheri Sheri Tu Sosarache Papkatai Amchi Kakutko Tu Babacha Uzviakoslai Amchi Magre Aikunge Kidiakovit Odmia Sagati Eva Babachi Oimi Jesus Christa Eklos Bogi Eklos Isvor Eklos Bor Esvor Amen Amen Amen. प्रार्थुयाम. सर्वेस्परा तुवें बासयलेल्या सुरवुंड्या घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर बाग्यून जुवांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सुरवुंडरा जेजूचो सगळे काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. आमेन. इसायास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो.
तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पांचलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपून दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकूर, तूं म्हाका वडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालो, हांव निर्फोळ वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव चोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजें होक सांबाळटलो आनी देवाच्या हातांत आसलेलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोड म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हणुया, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस तुका थावी. हांव चलतां की आड पडलां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आमी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतायेचे कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब, तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. पावलून म्हळे, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हळे, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसीचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुशयो तो करतलो. आपले भासावणे परमणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायल पोरजेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान पुरकोटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हळें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाची वादयो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा मरेनो, अब्राहमाचे कुळयेच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. उबी रावया. सर्वेस्परा जय जय
सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सोर्गारी संसार एदी sortore Purneva buto Sasna kurtole Sorves morak zoy zoy Sorves morak zoy zoy Sorves morak zoy zoy Sorves morak zoy zoy सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो देवान तिचे थंय व्हड व्हड दया दाखयली देखून तिची शेजार सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागली 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झाकरियास म्हूण ताका नांव दवरूंक ती सोदताली पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हळें ना ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय आनी तांणी तिका सांगलें तुज्या गोठरांत त्या नांवाचो कोणूच ना तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताचे बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कोळे पूर्व करून विचारलें आनी ताणें फोडी मागून तिचें नांव बरयलें ताचें नांव जुआंव आनी सगळीं अजाप जालीं त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हळें हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो आनी बाळोक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोण जायत गेलो इस्रायलाक सुबेमाजार दिसची पडोवेर तो अरोण्यांत रावलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता भयणी भावांनो सगल्यांक तुमकां भाग्योन जॉन बातिस्ताच्या जल्माची उनुनीत पोरबी आमी दिता सोर्गेस सी आल्वारीस हाचें एक फांकी सांजो म्हूण गीत आसा आनी तें गीत गोडे तुमी आज आयकतली तुमच्या मोबायलाचेर तुमच्या रेडिओचेर हें गीत आयकूंक मेळटा सांजो हांव घुंवता मरे वाट आमकां दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक वळखना तूं इल्लो गे रे हांव इल्लो घेता फाल्यां कांय मेळना असलीं फेस्तां वर्साक 2 फावट कित्याक येना हें गायन बाबा भयणीनो आमच्या वंटांचेर आसा जायतो आमचो लोक आज कोविड-19 हाका लागून कोरोना व्हायरसाक लागून तांकां सांजांवचें फेस्त करूंक मेळना देखून कोंती बरी जाला असलो भायलो दोबाज्यांनी परब ना हांव तरी खुशाल कित्याक आज आमी आमच्या घरांनी रावन ह्या परबेचो खरो अर्थ शिकुया कोण कपेलां कॉम्पिटिशन करतालो कोण बांयत उडी मारतालो कोण सोऱ्यान न्हांवतालो खूब बेबदिकाय जायतो लोक भुरग्यांचो तरणाट्यांचो आज जीव वेतालो जायते आमचे ओकाय आमच्या पाद्री पुऱ्यान तरेतरेचें कॉम्पिटिशन रेन डान्स जेवणाचें कॉम्पिटिशन कपेल कॉम्पिटिशन लोकांक समुदायीक मन दाखोवचे खातीर करताले
तातून आनी जोआन बातिस्ताच्या जल्मांत कांय ना. हे सगळें हाडीचें. आमकां क्रिस्तांवांक जायते फावटी आमी शेंपडी दवरल्या बैलाची, बैलाक सोडला, असलें कितें जाल्लें आसा. भावार्थाचें तातूंत कांय ना. आनी तें आमी भावार्थाचीच परंपरा कशी दवरल्या असो आमी बागेवन जिवांक मान दिता काय ना बाबा बुडी. म्हाका दिसता आज बागेवन जिवा खातीर खुशाल आसतलो. असलें कांय ना म्हूण. देर इज नो रेन डान्स, सोशल डिस्टन्सिंग आहा, सोरो पिवप ना, घराघरांनी वचून लोकां लागीं पयशे मागप ना, सोरो मागप ना, बोरकोयो आनी तसली खावपाची वस्तू मागप ना. आज तुमी म्हाका आयकता आसतना नियाळुया बागेवन जिवा बातिस्ताचें जिवीत. ताका केरीत भाशेन विचून काडलो देवान. जे भाशेन सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, ताची आवय आनी बापूय जाकारियास आनी एलिझाबेथ जाणटी पिरायेर आसली. वासी म्हणटाली तिका. जाकारियास दुबावलो, आमगेर आनी आतां भुरगीं जातलें. तो मन उठता. आनी जे भाशेन आज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ताचें तोंड उक्तें जाता जेन्ना तो बरयता ताचें नांव जुआंव. सगलो लोक अजाप जावन म्हणटा कसलो जाय तो भुरगो. बाबा बुडीनो, तरणाटो भुरगो पाद्री जाता तेन्ना खंय एका ताच्या शिकोवप्यान ताका एक नातालांचें कार्ड दिता आसतना तिचेर बरयलें, बी वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी. बी वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी. आमी सगलीं बेश्टेच जल्मूंक ना. ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विथ अ पर्पज. केरीत कारणा खातीर देवान आमकां रचल्यात. But our purpose is not about fulfilling our dreams, achieving our goals, doing what we want in life. Our purpose in life is to become what God created us to be. देवान आमकां रचल्यान आनी ताणें आमच्या जिवितांत एक हावेस घाला, एक शेवट घाला, एक पर्पज घाला आनी त्या पर्पजाक लागून आमी जिवंक जाय. न्हय म्हाका जाय देखून. Be what God wants you to be. बाबा भयणीनो, आज हाचेर आमी नियाळ करुया. John the Baptist was born. His neighbors were all asking, what will this child be? आमी जल्मले तेन्ना आनी आमी जल्मता तेन्ना आमचे आवय बापूय आमी शेजारी आनी आमची गोची म्हणटात, what will this child be? आमी कोण जातले? ह्या जबाबाक John became a prophet. John became a prophet. देवान ताका प्रवादी जावन आपल्याच्या पुताची वाट तयार करूंक विचून काडलो. He stood as a bridge between the promise and the fulfillment, a link between the Old Testament and the New Testament. He became what God created him to be. God wanted him to be the forerunner. आपल्या पुताची वाट तयार करूंक बागेवन जिवा बातिस्ताक ताणें जल्मसो केलो. विस्मितांनी ओचोऱ्यांनी बाळोक वाडटा वाडटा बुदीन ओकोंड जालो. इस्रायलाक सोबे माजात दिश्टी पडोसर तो अरोण्यांत रावलो. बाबा बुडीनो, जिवा बातिस्ताक कळ्ळें आपल्याक कित्याक देवान जल्माक हाडला. इजायास प्रवादी आदी फुडेंच म्हणटा, हांव जल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुस्व्यांसान ताणें म्हाका नांवान उलो केलो. म्हज्या नांवान उलो केलो. म्हज्या आवयच्या कुस्व्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. जें कितें बागेवन इजायास प्रवादी सांगता तशेंच आमच्याय जिवितांत एकल्याच्या जिवितांत घडटा. देव आमकां खास वावरा खातीर बाबा बुडीनो आपयता आनी जायते फावटी आमी ओळखून घेना देवान म्हाका कित्याक रचला,
Be what God wants you to be. आज सुर आमी हें केलेलें काय बरें आमचें जिवीत जातलें आसलें. आमचें जिवीत फुलवंत आनी फोडवंत जावंक जाय. जॉन बातिस्ताक आज आमी कुशलकायेन ताच्या जल्माच्या दिसाक मान दिता. कित्याक? कित्याक ताणें आपल्याक दिल्लो वावर पूर्णतायेन पाळ्ळो. ताच्या जिवितांत कितें आसलें? He was fully convinced of his mission and was totally committed to it. ताका दिल्लें कार्य ताणें ओळखून घेतलें आनी बरे भाशेन हें कार्य पाडूंक वावुरलो. He was fully convinced of his mission. Am I convinced why the purpose of my life in this world? जाल्यार हांव फकत कपेलां घालून बांयत उडी मारून सोरो पिवन जॉन बातिस्ताचो जल्म पाळपाचो न्हय. फकत जेवणां करून आनी रेन डान्स करून हो दीस सारपाचो न्हय. जॉन बातिस्ता भाशेन हांवूय विचारतलो आसलो, वॉट इज माय मिशन इन दीस वर्ल्ड? वॉट इज द पर्पज ऑफ माय लायफ? वॉट गॉड वॉन्ट्स मी टू बी? दुसरे सुवातेर he knew what his place was. भाग्योन दोन दुतांच्या इतिहासान आमकां वाचूंक मेळटा. आज भाग्योन पावलो म्हणटा, कितें म्हणटा तो? जॉन बातिस्तान वाट तयार केली जेजूची आनीक आपलें काम सोंपोवच्या वेळार जुआंवान म्हळें, तुमी चिंता तो हांव न्हय, म्हज्या फाटल्यान एकलो येवचो आसा, ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. कितें? John knew what his place was. He was deeply humble man. हांव कोणूच न्हय म्हणटा तो. ताचेशी फारिजेव धर्मशास्त्री विचारूंक येतात, तूंच तो वो आमी आनी कोणाक रावचे? आनी बागेन जॉन बायस म्हणटा, हांव न्हय तो, हांव कोणूच न्हय. आय एम नॉट इवन अ प्रॉफेट. आय एम जस्ट अ वॉयस. हांव एक ताळो. कितलो खालती जॉन बातिस्त. आनी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां जेजू म्हणटा, जॉन बातिस्ता येदो संवसारांत कोणूच जल्मूंक ना, कोणूच जल्मूंक ना. अ ग्रेट मॅन. Jesus praises John the Baptist. He was deeply humble. He was truthful and courageous. ऑगस्टाचे 29 आमी ताच्या शीस कांपणेची परब करता. हेरोदिशी गेलो तो, तुज्या भावा फिलिपाचे बायलेक तूं घेवन आसा तें सारकें न्हू. He was courageous. He stood for truth. He stood for justice. He was not scared of his life. John Baptistaची देख आमकां to be courageous, to be truthful. He was shining example of humility, simplicity, truthfulness, courage, conviction and commitment. भयणी भावांनो, आज ही परब समरमताना आमच्या घरांनी आमी आसतना कोविड-19 लागून ही सगळे आमचे भायले दोबाजे गोणगोण बोबाड सोरो पिवन बेबदीकाय करपाचें सगळें बंद आसतना आमच्या घरांनी रावन जॉन बातिस्ताचेर नदर मारुया. ताचे भाशेन आमी जावया. बी what God wants you to be. आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करूया बरोबर म्हणून. सोतमंता देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभलो आंकवार मेळिकान जल्मलो पावस पिलाच्या काल ताणें खूश सोंसले ताका कुशार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो
सतपंथां पवित आत्म्यान कातोलीक पवित सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भयणी भावंडो उंड्या सरा बरोबर आमची मागणी आमचे आवडे आमचे मनांतली चिंतना बापाक उबारुया आनी जोहान बातिस्ता भाशेन आमचेच जिविताचें समर्पण करुया. भेटवणुच्या वेळार आमी गायन गावया. C10 भाव भयणी बापाक भेटून पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटून मांगा नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोबे बोपू जेजू तुझे गाडीच मागता आयच्या दिसा आखे चिडे देवा खुशी कुरीस लेगू मोगान वेगून जिबी सोडू जेजू तुझे गाडीच मागता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेच मोरचे बाबा पोता. भयणी भावंडो ही आमची बॅच सोदपतविदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा स्नान दातार भाग्योन जुवावान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. हे स्नान दाताराचो जल्माचो दीस संतोशान समरुंबून त्याच निश्कलूंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मूळ कर आनी आमचे उदेशी तो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांच्या एकलो सोरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मांयच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातार जुवांक तुवें संस्कार लय आनी जल्मा आयलेल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोरवंडाराक जल्मुच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटले मेंढऱ्याक आपल्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्या मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाचे गुडनाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सुर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवटपर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्याच रोगताची मोन्नाक लेगून उजवाडाक ताणें दिल्ली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगती प्रित्वेर तुका वाखाणून निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Povit, povit, povit Dobaraco सर्वेस्पोर तूं povit, povit, povit Dobaraco सर्वेस्पोर तूं स्वर्गाली संसार बोल्या तुझ्या Sorvis morace, navire
बाप्पा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ती म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांच्या बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नवें येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलीप नेहरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन एमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योंत झुजे, भाग्योंत धोर लुता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंग्यार आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव म्हणिनो, आमकां एक एकल्याक देवान खिरीत आपोवणें दिलां. हें जिवीत ताणें आमकां दिलां आनी ह्या जिवितांतल्यान बरें शिंपडावंक ताणें आमकां आपयलां. ताणें आमकां दिल्ले गूण, ताणें आमकां दिल्लो वेळ, ताचेच मोहिमेक आमी वापरूं आनी सदांच ताची खुशी करूंक आमी वावरूं. जेजून शिकयलेले मागणें म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सुरवाखेंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातक्यांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. भाग्योन जॉन बातिस्तान वाट तयार केल्लो तो वच. ताच्या बाणांचे वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना म्हूण जॉन बातिसूत घाललो तो वच जेजू आमचो सरवुंडार. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आज ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू बऱ्या गवड्या D13 पान 54. D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गवड्या जेजू स्वादीक बऱ्या सोर्गितान तूं देवलोय सोडून म्हाका आयलो. जेजू बऱ्या गवड्या जेजू स्वादीक बऱ्या सोर्गितान तूं देवलोय सोडून म्हाका आयलो. ओडे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली. तुजे दाय व्हर म्हाका वयर सोडून सोड नाका. ओडे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली. तुजे दाय व्हर म्हाका वयर सोडून सोड नाका. प्रार्थुया. भोव वर्ते देवा आमचे दोयाळ बापा, भाग्यून जेवन स्नान दाताराचे जल्मा परब आयज आमी संतोशान संभ्रमल्या. सुरवंडारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या बाणांची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताच्या कालतेपणाची देख घेवन आनी हे पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी दिसान दीस ओदीक ओदीक ल्हान जावं आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडोत वाडोत वचूंक निर्मी म्हूण कालते काळजान आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पातकुराचे ब्रादराचे आनी सगल्यांच्या नांवान
आज भाग्यून जेव्हा दिसाचे जल्माचे पोरबीची उनुनीच पोरबी तुमकां हॅपी फीस्ट ऑफ द बर्थ ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. तशी कशी आमी कालती सादी स्वताक उक्ती आनी आयती जावंक आमकां आदार मागुया. शेनवारा दिसा 27वेर आमची परब पेरपेस गोसाहेबांची सदांच आदार दितली. आमची आवयची परब सदां भाशेन मीस 7:30 वाजता जातले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. यू 30 आणि 3 जैतिवंत आमचो देव पान 248. यू 33 पेज 248.